करता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन्निति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಹಂಗ ಸೇರೋಲೆಲ್ ಪೂರಾ ವೈಷ್ಣವಿಕ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಅನಂತಾನ ನಮಸ್ಕಾರ। ವಾಂಛಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ। ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವವೃಂದ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ। ಸೊ ಪುಳ್ಳಿ ವಾರ ಹಾವೆ ಪೂರಾ फर्स्ट इनिशिएशन प्रभुपाद इक्र जनाक इनिशिएशन दिल्लं सांगेले मागीर मस्त जन पुस्तकड आमकां इनिशिएशन जाय म्हण म्हणलें। आतां इस्कॉन एक्चुअली जुलै 13, 1966 जालें। 4 म्हयने भितरी प्रभुपादाला कितले शिष्य म्हळ्यार 19 शिष्य, दीक्षित शिष्य 19 दीक्षित शिष्य जाल्लीची पळयाची। 4 म्हयने भितर 19 दीक्षित शिष्य जाले। आयचे आम्ही सेशन नातू आयचे लास्ट चॅप्टर ह्या बुकाचे सीड्स ऑफ कसं अंदू भक्ती बीज बित्तेव म्हळ्यार कन्नडान आसा। तंतू आम्ही आज पळोवच कसं म्हळ्यार कृष्ण प्रज्ञे पूर्व दिक्काक स्प्रेड जाता, एक्सप्लोजन जाता। कृष्ण प्रज्ञे एक्सप्लोजन जातके बॉम्ब एक्सप्लोड जाला म्हणकी कृष्ण प्रज्ञे एक्सप्लोजन जाता। दोन्हीचे कसं म्हळ्यार सकड जन या हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन एक आध्यात्मिक नाद, ये आध्यात्मिक नाद हांतू एक वेव्स असाची आध्यात्मिक नाद तरंग असा म्हणून सकड भारी खुशी जाताची। तिनीचे कसं म्हळ्यार जडसन भवनांतू कार्यक्रम जाता। चारीचे कसं म्हळ्यार एक लव फिस्ट आता इस्कॉन लव फिस्ट करता पळय ते लव फिस्ट स्टार्ट कर प्रभुपाद। पंचाचे कसं म्हळ्यार बॅक टू गॉड हेड पत्रिका प्रभुपाद प्रिंट करूक स्टार्ट करता। संची कसं म्हळ्यार टाइम स्क्वेअर म्हळ्यार एक कडेन रेकॉर्डिंग स्टुडियोंतू रेकॉर्ड जाता हरे कृष्णा कीर्तनेने प्रभुपादाल ध्वनी रेकॉर्ड जाता। सत्ताचे कसं म्हळ्यार प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत सांगता। अट्टाचे कसं म्हळ्यार प्रभुपाद सॅन फ्रान्सिस्को वता। इतले पॉइंट आम्ही आजी पळया। कशी फर्स्ट पॉइंट कसं म्हळ्यार पूर्व दिक्कांतू हरे कृष्णा आंदोलन एक्सप्लोड जाता म्हणून म्हणाले। जनाक अशी एक अट्रॅक्ट करते की म्हळ्यार पूरा जन हिप्पी जन पूरा पूर्व दिक्काचे ईस्ट दिक्काचे पूरा जन हे हरे कृष्ण आंदोलनाक अट्रॅक्ट जेवन येताची म्हणटा ते पत्रिकेन पुरा सकट पुळी वाराक हांव सांगिल्लें पूरा पत्रिकेन सकट क्रिटिसिजम प्रभुपादाक होगळसून पुरा येता टॉंग स्क्वेरांतू आनी कीर्तन करताची म्हण पुळी वारा सांगिल्लें। तशी ह्या पुरा हरे कृष्णा मुवमेंट ईस्ट म्हळ्यार पूर्व दिक्कांतू भारी एक्सप्लोड जाता। ह्या
कसं म्हणा रे कसं लागे ह्या एक फेमस जाता म्हणा रे प्रभुपादाल शिष्य LSD त्या सकट ड्रग्स आणि घेण्याची आणि त्यांनी हांगा फ्री फूड दिताची आणि रातच्याक जाग मेळटा आणि कीर्तन शांतीपूर्ण कीर्तन जाता जन पुरो सांगता देवदूत म्हणून सांगताच के पळयच ये प्रभुपादाल शिष्याक पळोवन देवदूत वय फर्स्ट टाइम प्रभुपाद तांगेल शिष्याक घेवन बॉम्बे तेलतना व्हाईट एलिफंट्स म्हणून म्हणता आशिल्ली म्हळ्यार तितचेन दिसता आशिल्ली तांणी देवदूत सी निजांतून वाईट जन त्यांनी राधा राणी म्हणके अलंकार करताना त्यांनी एंजल्स की देवते म्हणके तशी दिसताची तशी देवदूत म्हणून दिसत की तांका पुरो जना थंय मागीर हांगा फ्री फूड दिता प्रसाद दिता आशिल्लींची अशी निमित्त या हरे कृष्ण आंदोलन भारी फेमस जाता खंयचे पुरो दिक्कांत भारी फेमस जाता आणि टॉंग स्ट्रीट स्क्वेरांत प्रभुपादन कीर्तन करतना मस्त जन म्युझिशियन्स फ्लूट कॉंगो पियानो त्यांनी पुरो प्लेयर्स पुरो सकट येवन प्रभुपादाल ಒಟ್ಟು साथ दिता आशिल्ली न्हय तशी पुरा पूरा दिक्क ಅದಕ್ಕೂ पूरा ते म्युझिशियन्साची हांगेल हांतू एक ग्रुप जाता ते तश निमित्त ये हरे कृष्णा मुवमेंटाक आनी चंद जनाले मेच्चूग येता तशी मागीर हांगा कीर्तन कसं म्हणार हरे कृष्ण 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 कीर्तन हरे 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 राम 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 हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय हे धुन भार फेमस जात के प्रभुपादा सांगचे हरे कृष्ण कीर्तन धुन आणि हे गोविंद जय जय गोपाल जय ते बेज जावन बट अँड ग्रीन म्हणलो विंगड सक रेकॉर्डिंग करत के त्या भारी एक जना पॉप्युलर जाता या घेवची खातीर ह्या गोविंद जय जय गोपाल जय जय त्या धुनाचे वेरे रेकॉर्डिंग घेवच्याक जन पोण घेताच के तितले फेमस जाता मागीर त्या बेसिक जावन विंगड रेकॉर्डिंग आनी जाता के तशी तांका दिसता या गोविंद जय जय हरे कृष्ण कीर्तनांतू एक आध्यात्मिक नाद आध्यात्मिक अट्रॅक्शन म्हळ्यार जनाक हे कळटा तशी आनी पुरा डिवोटीस न्हय भक्त संगीतगार म्हळ्यार भक्त म्युझिशियन्स म्हळ्यार फेमस जाताचे केन्नाय सांजवेळ कीर्तन होडोड जात के भारी सक्कड जनां सेरून कीर्तन होड मट्टाक करताच के बसशाक जाग आसना आशिल के ब्रह्मानंदाकंतू बसशाक जाय नाशिल्ले मागशी बागलार राबून आसताशिल के तशी त्या नमूने जन येता जाल्यार जन कीर्तन नर्तन जात तरी प्रभुपादाल स्पीच जातना वता आशिल्लीचे तुमकां गोतस इवन इस्कॉनांतू भागवत प्रवचन संडे लो फीस्ट आसतना प्रवचना वेळा जन आसनाची मागीर प्रसाद घेतना मस्त जन भरताची साधारण इस्कॉनांतू पळयला तशीच हांगा कीर्तन या नृत्य सकट जातना मस्त जन येताची मागीर प्रभुपादान उलयतना चड जन आसनाची हांगा कसं जन मेन विशय तांकां हे आसता की कसं म्हणार भायल मनशाल ಒಟ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ ನಾ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ तांकां भारी एक ओपोज हे आसता प्रभुपाद म्हणता कसं जाल्यार तो प्रभुपाद सोना तुम्ही हाडी कोण घेवका कंट्रोल्ड सेक्सुअल लाईफ बायल तुम्ही तुमगे बायल्या ओट आसचेत साध्य ना ते म्हणून प्रभुपाद तांणी शिष्य सांगता तू अशी म्हळ्यार तुका पॉप्युलॅरिटी वता तुका मस्त जन शिष्य मेळना प्रभुपाद साध्य ना आमगेल तत्व हांव चेंज करूं साध्य ना या सांगता यमुनाचार्याले विशय सांगता यमुनाचार्य सांगता हांव कृष्ण प्रती जाय तकून हांव भायल मनशाल विशय आलोचन केला पुरो मिगेल
मन तेकड वचन अपास कृष्ण भक्ती तेकड येता हांव ते तिकड हांव तू करता भायल मनशा वट रिलेशन म्हळ्यार तू करता म्हणून यमुनाचार्य विषय सांगता प्रभुपाद सांगता या केन्नाय भायल मनशा वट रिलेशनशिप म्हळ्यारी आमकां जन्म जन्मांतराक आमकां हे भौतिक प्रपंचाक बंधन जाता हाजी निमित्त म्हणून प्रभुपाद तागे तत्व प्रतिपादन करताची सांगताची त्यांनी ओपोज करता ज्याला सांगता प्रभुपाद साध्य ना हे अशीची तुम्ही रिलेशनशिप दवरका जर तुमगे बायलेल वटू रिलेशन दवरका जाव जाल्यार तुम्ही कृष्ण प्रज्ञे तू हाडका जाल्यार 100 चेडू वांजो जाल्यार तुम्ही जन्म दिवेत जाल्यार अनकंट्रोल्ड लाईफ बायल मनशा वटू तुम्ही आशा नज म्हणून प्रभुपाद तांकां सांगता जनाक तांकां पुरसकट भारी आश्चर्य जाता हे कसले प्रभुपाद आले म्हणून बट क्रमेण क्रमेण तांणी ताका ओपताचे तशी नेक्स्ट अनेक जुडसन भवन म्हळ्यार एक वेस्टान एक 57 स्ट्रीटार एक हॉल असता जुडसन हॉल जुडसन भवन म्हळ्यार 57 स्ट्रीट वेस्टान तू असता ताका 200 रुपये भाडे थंय पुरा एज्युकेटेड न्यूयॉर्क सिटीजन्स येताची सो आम्ही ते कीर्तन करूया म्हणून आणि पुरा शिष्य सकट सांगताची तेन्ना प्रभुपाद पळया हे एक पंत आम्ही प्रयत्न करूया आम्ही तशी एज्युकेटेड जनाक कृष्ण भक्ती हाडू जावच्याक एक प्रयत्न करूया म्हणून प्रभुपाद सांगता तशी हानी पुरा फ्लायर्स वांटिताच जुडसन भवनान तू आज आमगे प्रोग्राम आसा म्हणून फ्लायर्स पुरो वांटिताची पुरा संकीर्तन करताची तेन्ना थंय म्हणताची संकीर्तन जातरी प्रभुपाद प्रश्नोत्तर प्रश्न निमित्त एक सांगता हे कसले तुमगे कृष्ण प्रज्ञा म्हळ्यार कोण दिक्कू नाशी म्हळ्यार काम ना कसले नाशी तसले जना खातीर हे म्हणून निमगिता कोण अशी ड्रग्स एडिक्ट्स ना काम ना युथाक तू भक्ती हाडूक वया म्हणून सांगता नांची ना मिगेले हे कसलाक म्हळ्यार आज कोण यशस्वी जन आसाची कोण पूरा फिल्डान तू वैरेल जन समीत आज एक निर्गतीक म्हळ्यार दिक्कू नाशी आसत तांकां कसले कृष्णा भक्ती गोतना कृष्णा विसोन आसाची तांकां अपास कृष्ण भक्ती हाडूकची मिगेल हे आंदोलन म्हणून प्रभुपाद सांगता खाली कोण काम नातिले तांक जनाक न्ही इवन कोण लाय कामार आसा तांक समीत हांव एक तांकां एक डायरेक्शन दिवच्याक हे कृष्णा प्रज्ञा आंदोलन तांणी विसरून गेले कृष्णाक म्हणून प्रभुपाद सांगता तेन्ना एक दोन जन येता एक जोडी एक पॅर तांणी सांगताची आमी जोडी येता तेन्ना रामानंद ब्रह्मानंद सांगता अयो कोणी जन चड जन येनीच न्हू अयो इतले बारी बेजारू जालो म्हणून म्हणता तेन्ना ना बा तशी कांय म्हाका बेजार जायना तू पळय न्हू नारदा पळय न्हू ब्रह्मदेवा पळय न्हू खंय हरे कृष्ण संकीर्तन करता थंय देवत येताची म्हणून प्रभुपाद सांगता तशी कसं म्हळ्यार सांगता प्रभुपाद राय राम म्हणून शिष्याक सांगता पळय आम्ही हे हांगा जुडसन भवनांत आम्ही एक प्रोग्राम दवरतना थोडेची मिनिमम एंट्रन्स टिकेट दवरका आशिल्लो फ्री म्हळ्यार जनाक मोल आसना तेन्ना जन येता आशिल्लीं केन्नाय आनी ताका एक एग्जाम्पल दिता प्रभुपाद कशें म्हळ्यार बेंगॉलांत आंबो फ्री तरी दिला रे तो आंबो कशें की कुसला दिसता रुच ना दिसता त्या खातीर आंबो दिलो म्हणून म्हणटा तेजी दुडवाक दिता म्हणजे येतात कशें की रुच आसा गोड आसच्या पुरो म्हणून तशी दुडवाक येताची सो व्हड न्ही तुमी अशें केलें जाल्यार एक मिनिमम एंट्रन्स फी दवरपाची एंट्रन्स टिकेट दवरपाची म्हणून प्रभुपाद सांगता जन केन्ना फ्री मेळटा म्हळ्यार ताका वॅल्यू दिनाच म्हणून सांगता मागीर नेक्स्ट हांव सांगिल्लें कसं म्हळ्यार
या रेकॉर्डिंग कशी जाता म्हणून हांव सांगितलें दोग जाणां येताची म्हणून सांगिल्लें त्यांनी सांगतात बटन त्यांनी सांगताची आम्ही रेकॉर्डिंग करूया तुमगेले संगीत म्हणून सांगता तुमगेले हरे कृष्ण कीर्तन आम्ही रेकॉर्डिंग करूया म्हणून तेन्ना प्रभुपाद भारी खुश जाता ऍक्च्युअली कोण कोण या कीर्तन करतले जेवो कॉंगो वाजितले जेवो ना वायलीन वाजयतले त्यांनी काही प्रोफेशनल्स नाही प्रभुपाद कीर्तन करता ते प्रभुपाद आणि कीर्तन एक तक जावन तांणी मॅच जेवचेसी ते प्रभुपाद लोटू तांगेले म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट तांणी वाजूचे तसं प्रोफेशनल जाल्यार तांणी एक तांगेले एक टीम जाता निमगिताची ते तुमगेले कसली टीम ना म्हणून तेन्ना वो सांगता कोण राम हरे कृष्ण संकीर्तन म्हणून सांगता हयग्रीव सांगता आमगेले हरे कृष्ण संकीर्तन टीम आमगेले म्हणून सांगता तुमगे टिमा नांव कसलें म्हणून निमगेले तशी मागीर हानी सुरेखा ते रेकॉर्डिंग गेले तेन्ना ऑलरेडी खंयची एक ग्रुपाचे रेकॉर्डिंग जाता आशिल्लें तांगेले जातेर प्रभुपाद मांद्रेर बसतके मागीर पुरा जनाक बसकार येता तांकां सकड माईक आनी सकड दिताची पुरा तो इंजिनियर कोण रेकॉर्डिंग इंजिनियर पुरो तांगेले सकड टेस्ट करता हार्मोनियम कशी वाजितलो तागेले पण टेस्ट करता अशी तेन्ना फूल दीस एकलो ते मृदंग घेवन येता प्रभुपादाक भारी खुश जाता हे एक मृदंग म्हणल्यार म्हाका लायक म्हणून सो मागीर हेरदूस तो ते मृदंग घेवन प्रभुपाद मृदंग वाजितना इतली तागेले बोट्ट इतली हाजेर प्ले जातके तांकां पुरा शिश्यांक आश्चर्य जाता प्रभुपाद इतले चंद करून वाजिता म्हणून प्रभुपाद कीर्तन सुरू करता केलो जन ब्रह्मानंद चप्पाळ क्लॅप्स मारता टाळ मारताची पुरा हार्मोनियम सकड वाजिताची भारी चंद जातके रेकॉर्डिंग तो इंजिनियर येवन मागीर तांचे मध्यान तो प्रभुपादाल थोडेचे संदेश आसा तांचो संदेश कसो म्हणटा प्रभुपाद उपदेश करता कसो म्हळ्यार निजांत आमी आध्यात्मिक आत्म आमी निजांत कृष्ण प्रज्ञेत आमी जीवी आमी पुरातन काळात कोण आमी बद्ध आत्मा ಒಟ್ಟು मेळ्ळो आमी आमगे कृष्ण प्रज्ञा विसून गेल्यांची आनी भौतिक लोकांक बुडून आमी भ्रष्ट जाल्ल्याची पथभ्रष्ट जाल्ल्याची म्हणून प्रभुपादाल तांचो मेसेज मागीर तशी भारी लायक रेकॉर्डिंग जाता मागीर जोरान प्रभुपाद कीर्तन करतके मागीर सायलेंट जातके मागीर तो इंजिनियर अपास प्रभुपादाक ते रेकॉर्ड केलेले प्ले करतके प्रभुपादाक इतलो आनंद जातके ते आयकून प्रभुपाद नृत्य करतके ते रेकॉर्डिंग आयकून फर्स्ट टाइम पुरा तागेले शिष्यां मेळ्ळो तांगेले आशिल्ले कसो की तांणी एक्सपर्ट न्ही म्युजिशियन्स तांणी कसले एक्सपर्ट न्ही जाल्यार त्या भारी इतले चंद येतके प्रभुपाद नृत्य करतके ते आयकून पुरा शिष्य सकड नृत्य करता के तसले एक रेकॉर्डिंग जाता त्या तितली फेमस रेकॉर्डिंग जाता नेक्स्ट प्रभुपाद लव फिस्ट आयोजन करता हांगा लव फिस्ट म्हळ्यार इस्कॉनात भारी एक इम्पॉर्टंट संडे लव फिस्ट प्लस भागवत क्लास येयाची म्हळ्यार हांगा येनाची कितली जन लव फिस्ट येयाची म्हळ्यार येनाची कसलाक प्रभुपादान हे प्रोग्राम केलो म्हळ्यार हे प्रसाद जनाक आध्यात्मिक वेदिकेक येवचे खातीर एक सहाय जाता म्हणून हे प्रसाद दिले निमित्त तांकां आध्यात्मिक अट्रॅक्ट करता म्हळ्यार खातीर प्रभुपादान हे आयोजन केलेले लव फिस्ट म्हणून एक ते वर्ड
तांणी सांगताची प्रभुपाद ओके ओके लव कृष्णा तेकडे लव प्रीत हाडोवच्याक हे फिस्ट म्हणून प्रभुपाद ओपता तशी प्रभुपाद तांगेल्या शिष्या मेळून पुरा रांदप करतके कसं की खिचडी की करतके तांकां कशी त्या खिचडी उडन स्पून म्हळ्यार रुखाचे दायेन कशी त्या मुळां दखून कशी वयर करता म्हणून मागीर हाजे कसल्या ऍपला चटणी काही पुरा फुडीसो करतके मागीर हेर दीस सकाळी उठयतके प्रभुपाद मागीर पुरा रांदप करतके सकड जनाक शिष्यांक पुरा भारी एक गम्मत पूरी करचे पूरी लाटू येना पूरी लाटू येना कशी शेप असता कशी तांकां पीठ करूंक येना गट्टी पीठ करनासता प्रभुपाद ते पळोवन हे गट्टी जाला दूध घालून मागीर मोव करतके पूरी के समोसे के कचोरी के 2 नमूने सब्जी के मागीर गुलाब जामुन के लड्डू के ह्या पुरा सकड सकड प्रभुपाद पुरा तयार करता सकड तांकां शिष्यांक मेळ्ळो मागीर महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवी म्हणून चैतन्य महाप्रभु भोग करून मागीर जेवता की तितले जन आसना की एक पंत के 2 पंत के 3 पंत घेवन काडटाच की गम्मत जन तितले खुशी जाता त्या लव फिस्ट फर्स्ट लव फिस्ट प्रभुपाद अंतू ह्या सिरियलांतू आयोजन करता नेक्स्ट प्रभुपाद बॅक टू गॉड हेड पत्रिका कशी प्रिंट करचे म्हणून हांतू पळया ऍक्च्युअली प्रभुपादान हांगा इंडिया आसतनाची बॅक टू गॉड हेड पत्रिका प्रिंट करूक मस्त मस्त कष्ट भोगला पेपर हाडचे दुड्ड ना अशी पेपर मात्यार होवन आणि तुमकां नेक्स्ट इंडिया कशी कष्ट भोगला कशी मात्यार होवन पेपर घेवन येवचे सकाळी पडटाना अशी वृंदावन देखून दिल्ली येवचे असं तितले म्हणे कष्ट भोगला प्रभुपाद सो 1944 प्रभुपादन एक सिंगल हँडेड ते पब्लिकेशन केलेलं तशी आता प्रभुपाद लेखता हे इंग्लिश प्रीच करचे का हे बॅक टू गॉड हेड पत्रिका हाडका ची म्हणून लेखता तशी ताक ते प्रिंटिंग जावका न्हू प्रिंटिंग जावका म्हळ्यार देव सहाय करता म्हळ्यार हांतू कळटा तशी थंय न्यूयॉर्क नगरांतू प्रभुपाद पळयता खंय प्रिंटिंग मेळटा म्हणून तांणी पुरा शिष्य पुरा वचून निंगिताची खंय खंय मेळटा खंय म्हणून सांगता विसर तागे लागी थंय गर्गमुनी एक ग्रेग स्कॉफ म्हळ्यार एक प्रिंटिंग प्रेस सुरू करतके गर्गमुनी ते क्वीन्स म्हळ्यार कडेन एक कंट्री क्लबाचे एक AB डिक मुद्रणालय म्हळ्यार प्रिंटिंग प्रेस विचार आशिल्ले तेन्ना प्रभुपादाक इंट्रस्ट येता आमी घेवका म्हणून तशी गर्गमुनी आनी कीर्तनानंद तांगेल वट्टू प्रभुपाद ते प्रिंटिंग मेशीन पळोवच्याक क्वीन्स म्हळ्यार कडेन प्रयाण करतके त्या प्रिंटिंग मेशीन पोर नाशिल्ले जाल्यार करे सम लायक आशिल्ले तशी ते कंट्री क्लब सांगता की तो कंट्री क्लबाचे व्यवस्थापक म्हाका $250 दिवका म्हणून सांगता तागे लागी अनेक प्रिंटिंग मेशीन आशिल्ले हे प्रभुपाद सांगता आमी कसलो दुड्डू करूक नाही आमी प्रचार करूक हे यूज करचे तू तेवय मेशीन प्रभुपाद भारी बुद्दंत प्रभुपाद तेवय तू मेशीन दी हांव टोटल $250 दिता म्हणून सांगता तशी तो कंट्री क्लबात व्यवस्थापक प्रभुपादाक दोनी मेशीन $250 दितके तेन्ना गर्गमुनी आनी कीर्तनानंद दोनी मेशीन
तांगेले बॅनर घालून घेऊन येत हे इस्कॉनाचे फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट जाता. सो हाजी प्रिंटिंग मेशीन हाडले आज बरोच काम करखा न्हू ते बरोच काम हयग्रीव आणि राय रामाक दिता. हयग्र एक्चुअली हयग्रीव एक कॉलेजांत इंग्लिश प्रोफेसर जावन आशिल्लो तशें मी ताका बरोवच्याक जाता. आणि राय राम कसं म्हळ्यार तोय एक रिटायर्ड रायटर आशिल्लो तशें मी प्रभुपाद तांकां दोग जनाक हे हाजे रेस्पॉन्सिबिलिटी दिता. तांणी रात्री रात्री बैसून प्रभुपाद भागवत ट्रान्सलेशन रात्री करता आशिल्लो आनी सकल सकल म्हळ्यार प्रभुपादान वयर केलें आनी सकल बैसून ह्या पुरा स्टेन्सिल म्हळ्यार आमी कसं टायप करचे मागीर ताजे प्रिंट काडचे तशी स्टेन्सिल टायप करचे मागीर सुमार एक स्टेन्सिल फर्स्ट स्टेन्सिल सेकंड स्टेन्सिल थर्ड स्टेन्सिल अशी ताजी 100 कॉपी करचे मागीर ते ओट्टू करका फर्स्टाचे दोनीचे तिनीचे चारीचे बरोबर मागीर ताका स्टॅपलर मारका ह्या पुरो साक काम रात्री बरी करची रात्री बरे करची प्रभुपाद रात्री येवन पळयत की तांकां स्वामीजीक रात्री आईल पळोवन तांकां एक नमुने बेजार जाता. अयो स्वामीजीक न्हीद नाशी आमकां पळोवचें आयला न्हू न्हीद नाशी म्हणून जतके प्रभुपाद म्हणजे तुमगेलें काम करचें मुंदरसाचें हांव तुमकां अशी पळोवचें आयिल्लो म्हणून प्रभुपादाक भारी खुशी जाता. तशी ते ह्या फर्स्ट इस्कॉन प्रिंटिंग प्रेस सुरू करताची ताजे फ्रंट पेज जगन्नाथाल फोटो आसता फ्रंटारी जगन्नाथाल फोटो आसता. तशी तांतू बरयताची कसं म्हळ्यार देवोत्तम परम पुरुष तो आमकां अविद्या अंधकार नाश करता. खंय देवोत्तम आसा ते अविद्या आसना म्हणून घालताचे. मागीर देव दिसता देव म्हळ्यार प्रकाश. रात्री आशिल्ल्या जनांक काळोखू म्हूण लेखताची जे अंधकारू ह्या आध्यात्मिक नॉलेज निवारण करता असं कड तांतू बरयता. मागीर हयग्रीवाक प्रभुपाद तागेले तिनी हे आशिल्ले भागवत दितके तिनी जावन तर हयग्रीवा लागीं ताका प्रभुपाद दिवचे दुड्ड ना जाल्यार प्रभुपाद तांतू मिगेल विथ ब्लेसिंग्स टू हयग्रीव म्हणून सिग्नेचर घालून हयग्रीवा दितके हे तुम वाजून आणि तू बॅक टू गॉड पत्रिका तुम्ही प्रिंट करका म्हणून प्रभुपाद सांगता. तशी प्रिंट जाता फर्स्ट प्रिंटिंग जाता बॅक टू गॉड पत्रिका गर्गमुनी आणि ब्रह्मानंद सायकलारी तेची रात्रिके सायकलारी बैसून ते पुरा वांटिता विकताचे वांटिता म्हळ्यार विकताके पुरा पश्चिम दिक्काक वेस्ट दिक्का जनाक पुरा अंगडी तू पुरा कडेन विकताके. हाजे संपादन करचे आणि ते जोडसूचे ते विकचे पूरे शिष्य पूरे जन तांतू मेळ्ळू ते काम करताची. तशी फर्स्ट प्रिंटिंग बॅक टू गॉड हेड पत्रिका जाता. प्रभुपादाक भारी खुशी जाता. नेक्स्ट प्रभुपाद नोव्हेंबर 19 तांगे प्रभुपादाला कसं म्हळ्यार भगवद्गीता आणखी प्रिंटिंग जाय नासता. भगवद्गीता प्रिंटिंग जाय न्ही तांणी राधा कृष्णाले भगवद्गीता वाचिता. प्रभुपाद रात्र दिवस भगवद्गीता ट्रान्सलेट करचे सकड काम करता. तशीची प्रभुपाद नोव्हेंबर 19 चैतन्य चरितामृत एक बुक तांबड्याचे बुक घेऊन येतके तांकां भारी आसता. हे कसं चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद सांगता कसली हे बुक म्हणून निजांतून तांकां तितले अर्थ जायना चैतन्य जाल्यार चैतन्य महाप्रभू बग्गे सांगता म्हणून प्रभुपादाले एक प्रयत्न प्रभुपाद करता.
तुम ಗೊತ್ತಾಸ್ಲ की प्रभुपाद सांगता कोण मध्ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण मागरी प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु लेफ्ट आशिलो नित्यानंद प्रभु स्वयं बलरामू मागीर तागे लेफ्ट राइट सॉरी राइट नित्यानंद प्रभु राइट अद्वैत आचार्य म्हणून तांगेल एक्सप्लेन करता कोण अद्वैताचार्य स्वयं महाविष्णू आणि सदाशिवाल रूप नित्यानंद प्रभु बलरामाल अवतार नेक्स्ट लेफ्ट अंतु गदाधर प्रभु राधाराणी शक्ती नेक्स्ट श्रीवास पंडित नारद मुनीले स्वयं अवतार म्हणून या पुरा तांकां एक्सप्लेन करता आणि सनातन गोस्वामी आणि रूप गोस्वामी ಬಗ್ಗೆ प्रभुपाद सांगता सगळा गोतस की सनातन आणि रूप गोस्वामी विषय कोणी कसले कोणी सांगच्या गोतस की कोणी सांगता की सनातन आणि रूप गोस्वामी होम मिनिस्टर आणि फायनान्स मिनिस्टर जेवण आशिल्ले माताजी होम मिनिस्टर आणि फायनान्स मिनिस्टर जेवण आशिल्ले सनातन आणि रूप गोस्वामी एक पण सांगता प्रभुपाद कशी तांणी प्रभुपादाक मेळटाची सॉरी चैतन्य महाप्रभू सनातन आणि रूप गोस्वामी मेळटाची तेन्ना सांगता आता तुमगे येवची टाइम ना तुमकां टाइम येता तुमी येयाची म्हणून सांगताची मागीर सनातन गोस्वामी वच्चैना नोबाले हंगा वच्चैना तेन्ना सनातन गोस्वामी ब्राह्मण सकट मेळून भागवत करता आसा नवा बेतना पळयता हांगा सनातन गोस्वामी हुशार ना म्हणल्यार हांगा भागवत आयकता आसा ताकोन जय लागता रूप गोस्वामी तागेल पूरा वेल्थ आनी सकड बोटार घालून तागेल संबंधिकांनी पुरा दिवन तो कशी पार जाता सनातन गोस्वामी जैला पडता तेन्ना सनातन गोस्वामी त्या जैल राखतल्याक सांगता पळय तू हांव एक साधू तू म्हाका तरी भायर वचपाक सहाय केल्यार तुमगेल अल्ल समीत खूश जाता हांव तुका गोल्ड कॉइन दिता म्हूण सांगता रूप गोस्वामीन ताका लेटर बरयलें हांव एक 700 गोल्ड कॉइन्स सोडला ते घेवन तू दी म्हणून तशी 700 गोल्ड कॉइन्स ताका दिता तेन्ना हांव नवा बनायला हांव कसो म्हणचें म्हणटा नवा तू सांगा तो ते मुत्तू गेलो तेन्ना तो न्हंयत पडून मेल्लो म्हणून सांग म्हणून सांगता तशी सनातन गोस्वामी चुकून धांवन येता ते जैला देखून म्हणून सांगता मागीर सनातन गोस्वामी चमकून हांगा काशीक वारणा येता चंद्रशेखर आणि कोण नेक्स्ट चंद्रशेखर आनीक कोण विसरून गेल म्हाका सो थंय येता तेन्ना सनातन गोस्वामी अशी कितली की चमकून येताना ताका पळोवचें जायना म्हळ्यार खाड आनी वाड्डून गलीज आंगल घालून पट्टाक नाशी भग्गून अशेंच तेन्ना तांणी सनातन गोस्वामी कोण की भायर एक फकीर येवन बसला बी मागतल बसला म्हणून सांगता तेन्ना चैतन्य महाप्रभू कळटा सनातन गोस्वामी फुटोवन धरता मागीर सनातन गोस्वामीक तांणी हांकां अगत्य शिल्पुरा करी म्हणून चंद्रशेखर तांकां सांगता सनातन नवे आंग दिला सनातन गोस्वामी म्हाका नाका तुमगेल पोरणे दियाच म्हणटा ते पिन्नून सनातन गोस्वामी ताका सकल सुतोच्याक आनी खांद्यार घालच्याक एक घेवन तागेल कोपीन करून तितलेंची घेता तान मदें हो तशी वाराणसी येवच पशी फुडें तांणी एक वसती गृह वचे थंय ताणें वसती गृहाच्या हाक सनातन गोस्वामी दिवश मारू पळोवचे 8 गोल्ड कॉइन सनातन गोस्वामी ताका सेवक आसता 8 गोल्ड कॉइन आसता ताका साथ दिता तू कसो लाग हें दोन घेतला म्हणून सनातन गोस्वामी विश्टोचे मागीर ते एक ताका पेटोवन दिता एक गोल्ड कॉइन वट सेवकाक मागीर सनातन गोस्वामी तागेले भयणीले बामणा वट मेळचे मागीर ते भयणी बामणान ताका एक लायक कंबळ दिवची कंबळ तशी सनातन गोस्वामी लेगीत कंबळ आसता ही
कांबळ त्यांना चैतन्य महाप्रभू ही कांबळ पण ही कसला कांबळ कांबळी वेरे आणखी मोह कसला का म्हणून त्यांना सनातन गोस्वामी ते गंगातीर नावच्या कथई आणखी एकलो साधू आशिल्लो तागेला पिंदील कांबळी ही चांग कांबळ दिवन पिंदील कांबळी घेता हे पुरो सकळ काणी प्रभुपाद हांक सकड सांगता कशी एक भक्ताक खंयचे वैरी एक मोह आसच्यान म्हळेले काणी सांगता सनातन रूप गोस्वामी कशी त्यांनी तितले मिनिस्टर जावन तितले दुड्ड आशिल्ले तितले सकळ वैभव संपत्त पुरा आशिल पुरा सोडून त्यांनी चैतन्य महाप्रभूले ಒಟ್ಟು ಸೇವೆ ಕತೀರ त्यांनी कशी त्याग केलेले म्हळेले आणि हांटू प्रभुपाद सांगता तांका पुरा शिष्यांक अशी एक जातव्या असल एक शिष्य चैतन्य महाप्रभूले फॉलोवर्स अशी एक आशिल्लो म्हणून भारी आश्चर्य जाता तसे त्यांनी पुरा शिष्य केदना के सकाळी 6:30 ಗಂಟೆ ಊಟನು 7 ಗಂಟೆಕ बेसमेंट येवन बसता आशिल्ले आणि प्रभुपादाल ಒಟ್ಟು एक राउंड माला जप कंपल्सरी करता आशिल्ली प्रभुपाद तांकां सकळ ऑब्जर्व करता आशिल्लो कशी जप करताची म्हणून ऑब्जर्व करता आशिल्लो मागीर नेक्स्ट हे चैतन्य चरितामृत सांगता आशिल्लो प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभूले ती येदुराणी केदना एक इन्सिडेंट जाता येदुराणी केदनाय कशी आता तुमकां गोतस एक पिक्चर सान पिक्चर आशिल्लो होड करता जाल्यार कशी करता म्हळ्यार स्क्वेर्स घालका सान पिक्चरार स्क्वेर्स घालका तशीची मागीर होड आमी होड करता जाल्यार होड स्क्वेर्स घालून कशी ते स्क्वेरान कशी आयला कशी म्हणून होड करची एक आसा आर्ट तशी ती येदुराणीन ह्या करचे ड्रॉइंग करचे प्रभुपाद भारी डिवोटेड शिष्य आसा प्रभुपादाल ती येदुराणी प्रभुपादा कसं सांगल्यार तिने प्रभुपादान सांगिल्लें पिक्चर हॉड कोन ह्या कोन दाखोवचे ते प्रभुपाद ते केले पुरो पिक्चर तीन केलेले पुरा चैतन्य महाप्रभूले आनी पुरस पिक्चर ते ओण ते लंबयता एक दीस येदुराणी कसं करता ती कसं की एक मोळ पडोन आसता मोळ पडोन आसतना प्रभुपादाले पांयाक लागता तेन्ना यो मिगेल अपराध जाल्लो म्हणून ती येदुराणी लेखता यो मिगेल प्रभुपादाक पांया लागना म्हणून तेन्ना प्रभुपाद पांया दाखोवन काडता पांया दाखोवन काणू काय वाडणे म्हणून सांगते तू भक्ती खातीर तू मिगेल मात्यार जाल्यार पांय दवरत म्हणून सांगता मात्यार दवर पांय दवर हे इन्सिडेंट खंयचे आमचो आईल गोतस की मात्यार पांय दवरला कोणाल मात्यार पांय दवरला सांगाची बली महाराजाले राधाराणी चैतन्य महाप्रभू जगन्नाथ देवस्थान ಅಂತೂ जगन्नाथ पळयता आसता तेन्ना एकली जगन्नाथ पळोवपाक उत्कट इच्छा ती चोण चैतन्य महाप्रभू भुजार चोण ती मात्यार पाय दवरला म्हणकी पळोवन ती जगन्नाथ पळयत चैतन्य महाप्रभू काय म्हणा म्हळ्यार तितले रश्यान तो तिका जगन्नाथ पळोवपाक म्हळ्यार एक इच्छा तशी ती चैतन्य महाप्रभू फाटीर पाय दवरून मात्याक पाय लागून ते जगन्नाथ पळयत तशी ताका प्रभुपाद म्हणटा काय व्हड न्ही तू भक्ती मार्गान तू मिगेल मात्यार जाल्यार पाय दवरी काय व्हड न्ही म्हणून म्हणटा ते अपराध जायना म्हणून सांगता चैतन्य चरितामृतांत येता तशी प्रभुपाद कितली तांगेल शिष्यांक कितले चंद कोण डील करता तांगेल ಒಟ್ಟು कितले सांबाळसिता वळयाची आमकां एक चूरू कसं न्ही थोडे जाल्यार खूप येता कोणी जाल्यार व्हड न्ही म्हणून काली पळय माताजी सांगिल्लें फॉरगिविंग इज द it leads to the way of our spiritual journey आमगे स्पिरिच्युअल पाथ आमकां क्लियर करता म्हणून ते खूब तरी केल्यार आमगे ऑब्स्ट्रक्ट करता स्पिरिच्युअल पाथ आमकां थंय मध्येन तो अडेतडी येता म्हणून काली माताजी सांगिल्लें
भारी लायक उतर प्रभुपाद तगेले ओन बिहेवियर ಅದಕ್ಕೂನು जनाक पुरा दाखयता असं ज्याला आम्ही अर्थ कोण घेणं असं आज कोप करताची कसला कोप करताची मिगेल देवस्थान मिगेल प्रॉपर्टी म्याक अधिकार जेवका ह्या जेवका त्या जेवका म्हणून ते तर आम कोप येताना आम्ही ते पोसिशन आमक जेवका आमक अधिकार जेवका आमक गौरव जेवका म्हणून आम्ही केदना आमगेल मना येते की तेदना आमक खंडित आमगेल निमित्त अपराध जाता ज्याला भक्ती अंतू या सकट जायना म्हणून प्रभुपाद सांगता केदना मेटीरियल बेनिफिट खातीर मेटीरियल पोसेशन ताजे खातीर लढाई केला मात तेदना अपराध जाता म्हणून प्रभुपाद येदुराणीक सांगता तुमका मुकुंदनी जानकी विषय हुಡುಗಸಸ್ की मुकुंदनी जानकी मुकुंदनी जानकी तानी सॅन फ्रान्सिस्को वताची सॅन फ्रान्सिस्को वचून थंय एक इस्कॉन एक स्टार्ट करता म्हणून प्रस्ताव सांगता तेन्ना प्रभुपादाक वचका म्हणाले जाता वचका म्हणून त्यांनी ते एक रेंटाक एक आंगडशी घेऊन असता की ते सॅन फ्रान्सिस्को ते पुरा मस्त जन हजार गटले हिप्पी जन येता असतात की सो सॅन फ्रान्सिस्को वच खातीर ते मुकुंदान ते लेटरा ಒಟ್ಟು ಪ್ಲೇನ ಟಿಕೆಟ್ ಸಮೇತ ಪೆಟ್ಟೈತೆ ಹಂಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒತ್ತು ಮಂತನ ಹಂಗ न्यूयॉर्क आशिल पूरा शिष्यांक भारी बेजार जातके यो प्रभुपाद हमक सोडून वत म्हणून भारी येतके तेन्ना प्रभुपाद सांगता हांव आतां न्यूयॉर्क सोडून वचून थंय सॅन फ्रान्सिस्को अनेक इस्कॉन स्थापन करूचे हांव वापस येता म्हणून सांगता कृष्णाक थंय सॅन फ्रान्सिस्को आमी प्रचार करता म्हणून मन आसा त्या खातीर हांव थंय वता म्हणून सांगता तेन्ना ब्रह्मानंदाक भारी एक आघात के म्हळ्यार प्रभुपाद आमकां सोडून वता कसल प्रीत करता पळय प्रभुपादाक आनी आमकां सोडून प्रभुपाद वत म्हणून आमी लेखिले ना म्हणून सांगता के मागीर जनवरी सेकंड विकांत प्रभुपादाक वचच्याक टिकेट आशिल्ली के प्रभुपाद सकड जावक आशिल्ली पुरा कसं भागवत की पुरा सकड बांधून घेत के तशी रणचोर म्हळें एकलो नवो भक्त के तो टॉम्पिन स्क्वेरांत थंय येत आशिल्ले के पळय ताणें प्रभुपादाक टिकेटाक जावक आशिल्ले दुड्डू अपास रिटर्न टिकेटाक जावक आशिल्ले दुड्डू ಒಟ್ಟು करून प्रभुपादा दित के पळयाची कितले डिवोटीस अंडरस्टँडिंग प्रभुपादाक ಒಟ್ಟು करून दित के दुड्डू तो तशी प्रभुपाद सांगता की कसले जो हांव थोडे वारा खातीर मात्र वचचे हांव नातल्यार हांगा पुरा कार्यक्रम जाता वचका लव फीस्ट प्रिचिंग कीर्तन सकट जाता वचका म्हणून सांगता के प्रभुपाद तशी प्रभुपाद एअरपोर्टा वचच्याक कारा व्यवस्था जातके नोव्हेंबरांत थंडी नव्हते मस्त थंड ಚಳಿಗಾಲ म्हळ्यार विंटर येतास प्रभुपादाक थंय रुमांत हुन दवरच्याक हिटर की हे ते पुरो सकट तांणी अरेंजमेंट्स करताची इवन न्यूयॉर्कांत पुरो अरेंजमेंट्स करताची सशी प्रभुपाद भागवत भगवद्गीता पुरा घेवन थंय सॅन फ्रान्सिस्को वचच्याक तयार करता या एक्चुअली प्रभुपादाला सेकंड विंटर थंय रावचे प्रभुपादाला सो प्रभुपादा कसं जावका पुरा अरेंजमेंट्स तांणी करताची तशी प्रभुपाद एअरपोर्टाक पत्ता विमान चढता ब्रह्मानंद रूपानग सत्यस्वरूप तांणी थंय कामाचे आशिल्ले निमित्त हांगा प्रभुपादाक फेरवेल करच्याक कोणी नाचके
नातलारी मागिरी प्रभुपादान एअरपोर्ट आदोकून खंय दोकून यात म्हळ्यार कितली की जन प्रभुपादाक सोडूंक कितली की जन आता हे फर्स्ट टाइम सॅन फ्रान्सिस्को वतना प्रभुपादाक कोणीय सोडूंक कोणी येनीचे म्हळ्यार पुरा तांणी ब्रह्मानंद रूपान स्वरूप तांकांगेल कामां तांणी बिझी आशिल्लींची तशी प्रभुपाद एकलोच एअरपोर्टाक वता सॅन फ्रान्सिस्को खातीर सो हे एक बूक जाले प्रभुपाद सॅन फ्रान्सिस्को वता आणि नेक्स्ट हातू प्रभुपाद सॅन फ्रान्सिस्को कसं जाता म्हणल्यार नेक्स्ट हातू आम्ही पळया हरे कृष्णा वगी जाल्या हरे कृष्णा कोणी कसले सांगता की कसले प्रभुपादा विशयांतू हा अनेक सांगू विसरून गेली टाउन हॉलांतू प्रभुपादाले प्रोग्राम जाता ह्या चॅप्टरांतू टाउन हॉलांतू प्रभुपाद वता टाउन हॉलांतू प्रभुपाद गेल्यार थंय विंगड पुरो सकड विंगड सकड कार्यक्रम जाता जाल्यार प्रभुपादाक तितलेक लायक जाना कसं म्हळ्यार प्रभुपादाक कीर्तनेक इम्पॉर्टन्स की जन तितले फेवरेबल नाशिल्ले तशी ते टाउन हॉलांत प्रोग्राम तितले सक्सेसफुल दिसना प्रभुपादाक मागीर प्रभुपाद हांगा न्यूयॉर्कांतू एक देवस्थान घेवका म्हणून बिल्डिंग घेवका म्हणून मस्त प्रयत्न करता खंयची बिल्डिंग पळयल्यार प्रभुपादाक लायक जायना दुड्ड वट करता $500 मागीर कोणी दिताची $1000 जाता एक प्राइस म्हणलो एकलो दल्लाळी ब्रोकर तागेलो ಒಟ್ಟು पळयता तो ब्रोकर चीटर्स दिसता प्रभुपाद नाका हे ब्रोकर्स नाका आम्ही डायरेक्ट ओनरा ಒಟ್ಟು डील करया म्हणून सांगता बिल्डिंग घेवच्या मस्त प्रयत्न करता जाल्यार खंयचेची मेळ्ळे ना एक बिल्डिंग पळयल्यार ते होडोड कसं की पुरा जनान वायट केलेले बिल्डिंग्स दिसता ते लायक दिसना एक बिल्डिंग पळयल्यार ते बस स्टँडा लागींची आसता प्रभुपाद कलकत्ता कोतोसा बस स्टँडा लागीं तरी असल्यार फॅ बसा शब्दा निमित्त डिस्टर्ब मस्त जाता म्हणून प्रभुपाद ते रिजेक्ट करता तशी बिल्डिंग पळयता प्रभुपाद हांगा न्यूयॉर्कांतू एक घेवका देवस्थान व्हड देवस्थान करका म्हळ्यार आतां जन मस्त जन जाताची हे आशिल्ले अंगडी लागीं जन राबू बसच्या जाग जायना अशी भायर राबतात के प्रसाद खातना तांणी सकड खंय के राबून ते फायर हाजी ऑफिस असके तांगे थंय वचून अशें पुरो सुतमुत राबून खातात के तशी प्रभुपादाक हांगा न्यूयॉर्कांत बिल्डिंग घेवपाची म्हणून मस्त प्रयत्न करता जाल्यार जायना सो मुकुंदानी जानकी आपयताची सॅन फ्रान्सिस्को यो हांगा आमी एक भाड्याक घेतला हांगा 1000 गटले हिप्पी जन येताची हांगा प्रचार करूंक मस्त अवकाश आसा टिकेट समेत पटयता प्रभुपाद सॅन फ्रान्सिस्को वता हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय